आजकाल रस्त्यार जावपी अपघात वाढत चल्ल्यात आणि त्या खातीर स्वता आमी पयलीं सादूर रावपाक जाय. येरादारी खातें सध्या रोड सेफ्टी वीक मनयतात. ह्या सप्तकात येरादारी विशयी आमी सादूर कशे रावपाक जाय ह्या विशयी ट्रॅफिक पुलीस, RTO तशेंच जायते प्रायव्हेट संस्था आमकां म्हायती दिता आनी मार्गदर्शन करता. पूण हे नियम आमी खऱ्यांनीच पाळटा काय कितें? ह्या वर्सा रोड सेफ्टी विकाची थीम आसा वेन ऑन द रोड ऑलवेज से पहले आप. पहले आप म्हणटा ती थीम चालू आसा सध्या आनी 11 तारखेक स्टार्ट जाला, 18 तारखे पर्यंत चालू आसतलो आनी वेरियस प्रोग्राम्स आमी कंडक्ट करता. तातूंत एज्युकेशन ऑफ स्टुडंट्स, मागीर बस ड्रायव्हर्स, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, रिक्षा ड्रायव्हर्स, मागीर बस ओनर्सांच्या फाटल्यान बसीच्या फाटल्यान आमी बॅनर्स लायिल्ले आसा. डिफरंट स्पॉट्स इन द सिटी आमी कवर केल्ले आसा. वी आर एज्युकेटिंग स्टुडंट्स इन वेरियस लेक्चर्स लायक होम सायन्स कॉलेजीस. डिफरंट कॉलेजींनी चालू आसा लेक्चर आनी ते भायर एनफोर्समेंटूय चालू आसा. एनफोर्समेंट ऑन हायवेज इज ऑल्सो गोईंग ऑन आनी एज वेल एज इन द सिटी. हो स्लोगन कसो कितें सर तुमी एक्सप्लेन करूं शकता? कितें आसा, आतां प्रत्येक मनीस जो पळय सिटीन भोंवता तो आपलो एक सेल्फीश मोटीव घेवन वता. तुज्या पयलीं हांव वतलों अशें कितें तांच्या तकलेन एक तकलेन विचार येता की तो वचचे पयलीं हांव वतलो, रेस मारतलो. सो हियर ऑन द रोड वी नीड टू एकोमोडेट ईच अदर. इट शूड बी द रोड युजर शूड अंडरस्टँड वन थिंग. एक तकलेन विचार हाडूंक जाय की ताका वचूं न्ही, ताचे फाटोफाट आपूण वतलो. दॅट वे द रोड ऑल्सो गेट्स क्लियर्ड फास्टर. हांगा कितें जालां, ताज्या पयलीं हांव वतलो. सो दॅट इज वाय दीस पर्टिक्युलर थीम की पयले आप, म्हज्या पयलीं तूं वच. म्हणजे आमी कशें लेडीज फर्स्ट म्हणटात. इट इज अ सिमिलर टायप ऑफ थीम. कसले टायपचे चड ऑफेन्सीस आमकां दिश्टी पडटा सर? सिटी एरियान पळोवपाक गेल्यार डबल पार्किंगाचे चड दिसतात. कित्याक द डेन्सिटी ऑफ व्हेहिकल्स इन द सिटी इज मोर. ताका लागून 8:30-9 जाली म्हणटकच सिटीचें पार्किंग फूल जाता. दॅट इज माय पीक आवर. आनी मागीर जे पळय रोड युजर्स येता तांकां डबल पार्किंग करचें पडटा किंवा दे हॅव टू पार्क आउट ऑफ द सिटी. सिटीन पळोवपाक गेल्यार असले ऑफेन्स चड दिसतात. आनी सिटीच्या भायर विदावट हेल्मेट्स, विदावट सीट बेल्ट्स हे टायपचे ऑफेन्स जातात. ओवर स्पिडींग, लेन कटींग हे टायपचे ऑफेन्स सिटीच्या भायरूय चड जातात. आमी हेल्मेटाचे बद्दल उलयतना चडशे जाणांक समजूच कसो जाल्लो आसा की फक्त हेल्मेट पुलिसांक खातीर घालप, सीट बेल्ट पुलीस दिसले घालप. सो हे चेंज जर जावपाक जाल्यार कितें करचें पडटलें? प्रत्येक मनशान आपूण स्वता कशें कितें अंडरस्टँड जावप? न्ही, एक लक्षांत घेवंक जाय की हांव सदांच खंयचें लेक्चर एटेंड करता किंवा लेक्चरान सांगता की तकली ही मनशाची सगळ्यान इम्पॉर्टंट पार्ट. त्या पार्टाक मातशी डॅमेज जर जाली देन दॅट पर्सन बिकम्स अ वेजिटेबल. ही बिकम्स अ फर्निचर इन द हावस. त्या मनशाच्यान कांयच जायना, तो फक्त थंय बसून आसता. डॅड वेट तो त्या घराक. आनी स्पेशली इफ इज अ ब्रेड अर्नर, म्हणजे तो जोडकार जर तर आसलो त्या घरचो जाल्यार ताजी परिस्थिती, त्या घरची परिस्थिती सामकी बिकट जाता. ताका लागून इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट की तकली तुमी प्रोटेक्ट करूंक जाय. हें फक्त पुलिसांक लागून न्ही. पुलीस आसा म्हणटा 100 रुपयाचे फायन घेवन गव्हर्मेंट आपली तिजोरी भरूंक सोदना. 100 रुपयाच्या फायनीन आमचे गव्हर्मेंटाचें कांय जायना. इट इज जस्ट टू टेल यू दॅट तूं खंय तरी चुकला. यू वेअर अ हेल्मेट प्रॉपरली एंड गो, बिकॉज देर इज समबडी वेटिंग फॉर यू एट होम. The basic idea behind going to the highway and chalaning these people is that you should understand कि helmet is for your safety. ते पुलीस आसा म्हणून घालप, मागीर तें काडप आनी खंय तरी गियेक घालप, ना जाल्यार आपल्या हाताक घालून दवरप. this concept has to change. It is पुलिसांक लागून घालनाका, ते स्वताक लागून घाला, तुमच्या फॅमिलीक लागून घाला. It's not for the police. Do it for yourself. So it is not that only during this week we are doing this program. For people who are doing it for only that week, it is important. As far as this traffic cell is concerned, all the year round it is a safety week. कळ्ळें तुमकां? सो स्पेसिफिकली तुमी म्हणशात हेच हातून करता तशें जायना तें. ओवर द इयर we are doing our job over the year to make the life of our citizens as safe as possible. So it is going on.
आमकां चडशे एक्सिडेंट किंवा रफ ड्रायव्हिंग जे आमी म्हणटा ती कॉलेज गोईंग स्टुडंट्सां मदीं दिश्टी पडटा, जे तरणाटे आसा तांच्या मदीं दिश्टी पडटा. सो तांच्या खातीर कितें टीप आसता? पळय, तरणाट्याक हांव एकूच सांगूं सोदतां की स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स. दीस वी हॅव सीन ऑन द हायवे. कितें जाता, कितलोय तूं जितलो स्पिडीन वता तितलो तुजो इम्पॅक्ट जास्त आसता. फॉर द मोमेंट यू एन्जॉय दॅट रायड, but if something happens, God forbid, then the situation at that spot, we have seen what happens. Even close people, close friends don't come to touch an injured person on the road. Ultimately it is the police who have to lift you from that spot. And that is why we implore to the public की तुमच्या जर तुमकां दिवचीच पडटा तुमच्या चल्याक किंवा चलयेक गाडी, जाल्यार प्लीज सी दॅट यू रिस्ट्रिक्ट द स्पीड or you force him to restrict the speed of that vehicle and see that forcefully he wears a helmet on the road. थ्रूआउट द वीक आम्ही वेगवेगळ्यो गोष्टी करतात आणि चडसो आमचो भर आसता तो ऑन एज्युकेटींग अँड ब्रिंगींग इन अवेरनेस, म्हणजे लोकांक शिक्षण दिवप रोड सेफ्टीच्या बाबतींत आणि लोकांक शादूर करप रोड सेफ्टीच्या प्रोविजनाच्या बाबतींत. आणि अशें दिसून आयलां की फाटल्या 3 वर्सांत 2010, 11, 12 आणि 13 ही जी फाटली 4 वर्सां आमी हो प्रयत्न करतात आणि म्हाका अशें सांगपाक बरी खुशी दिसता की ह्या प्रयत्नांत आमकां बऱ्या प्रमाणांत यश आयिल्लें आसा. हें हांव कित्याक लागून सांगता तर 2010क 327 लोक ह्या रस्ते अपघातांत मरण पाविल्ले. तो आंकडो 2011क 305 आयलो, 2012क 270 आयलो आणि म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की पोरूंच्या वर्सा म्हणजे जें वर्स सरलें तें 2013 वर्सा हो आंकडो 257 पर्यंत देंवलो. सो आतां तुमी म्हणशात की हो 257 म्हणजे बरें काय कितें, तर कंपॅरेटिवली इट इज बेटर. आणि कित्या खातीर तर 2 गोश्टी खातीर. नंबर 1 की हो आंकडो देंवला आणि नंबर 2 वाहनाची संख्या वाडत आसतनाय बी हो आंकडो देंवला. आतां हे पळयात, हे एका मोटरसायकलीचेर ट्रिपल सीट वयतात आणि ते बीन हेल्मेट घालिनासतना. पणजे सारकिल्ल्या भर रस्त्यार इतले स्पिडीन ते गाडी चलयतात आणि तांकां कोण पळय सुद्धा ना. हांकां कायद्याचो भंय आसा काय ना हाचो सुद्धा प्रश्न पडटा. टर्न मारतना किंवा रस्तो क्रॉस करतना आमकां फक्त घाई आसता आणि असल्यांनी अपघात जावपाचे चान्सीस चड आसता. त्या खातीर आमी पहले आप हे सदांच लक्षांत दवरपाक जाय आणि दुसऱ्यांक म्हणजे समजा कोण फुडें आसा आमच्या जाल्यार ताका पयली वाट दिवपाक जाय, जाणे करून आमी जे गाडी चलयतात ते पयलीं सुरक्षीत उरतले आणि दुसऱ्यांकूय सुरक्षीत ठेवपाक शकता. जायते फावटी आमी पळयतात की पुलिसां खातीर फक्त लोक हेल्मेट घालतात. आपले सुरक्षेचें तांकां कांयच पडिल्लें नसता. हेल्मेट आपले सुरक्षे खातीर घालप. समजा केन्नाय कितें बरें वायट जालें जाल्यार त्या टायमार हेल्मेट हे आमचे तकलेचें सारकें रक्षण करतात. हेल्मेट बेश्टें घालप ना. हेल्मेट घालतना जी स्ट्रीप आमच्या हेल्मेटा पोंदाक आसता ती सुद्दां आमी घट बांदपाक जाय, जाणे करून आमचें हेल्मेट भायर सरपाक जायना. इम्पॉर्टंट म्हणजे तुजी पयलू गाडी पयलू सारकी आसपाक जाय विथ ब्रेक सगळें. आनी मेन थिंग युअर हेल्मेट. जेन्ना चलयता आसतना तुजें लक्ष आसूंक जाय सायडीन कोण आसा, सायडीन कोण वयता येता तेजेर पयलू लक्ष आसपाक जाय. आनी लक्ष सेकंड थिंग म्हणल्यार फुडें सारकें आसपाक जाय. सडनली कोणूय येता तेन्ना तुजो ब्रेक मारप सारकें मतीन आसपाक जाय. आनी खंयची गोश्ट जी तुका भरपूर प्रॉब्लम जाल्ल्या सारकी दिसता रस्त्यार चलयतना तूं गाडी? फर्स्ट थिंग म्हटल्यार चडशे आजकाल मोबायलाचेर लक्ष आसता, फुडें कोण येता वयता तेंचेर लक्ष नासता. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार फाटीं फुडें पळयना. जेन्ना टर्नाचेर आपल्या हितून आसता ते टर्न घे तेन्ना मातशें सावधानी रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गाडी चलयता आसतना मेन म्हटल्यार 2 व्हिलर चलयता आसतना हेल्मेट आनी 4 व्हिलर चलयता आसतना सीट बेल्ट घालूंकूच जाय सगळ्यांनी. आनी मोस्टली जेन्ना टर्निंग येता टर्निंग पॉयंट तेन्ना चडशे जाण विदावट सायड लायट आसता पळय तेन्ना डायरेक्ट टर्न मारता. सायड लायट नासतना इंडिकेटर दाखयनासतना डायरेक्ट सायड लायट मारता. सो तो एक मेजर प्रॉब्लम आसा गोंयांत.
आनी ओवरटेकींग रश ड्रायवींग मोस्टली इन सिटीज. जेन्ना सिटी येता तेन्ना स्लो चलोवपाक जाय, रश ड्रायवींग करपाक जाय. टू व्हिलर डिझायन केल्ली आसता फक्त दोग जाणांक बसपा खातीर. समजा ट्रिबल सीट गेले जाल्यार गाडी एक वेळ कंट्रोला भायर वचपाक शकता आनी अपघात घडपाक शकता. त्या खातीर ट्रिबल सीट आमी अवॉयड करपाक जाय. रस्त्यार जेन्ना आमी गाडी चलयतात तेन्ना जायते फावटी आमकां बोर्ड दिश्टी पडटा, अवॉयड ड्रिंकींग अँड ड्रायव्हिंग. जेन्ना आमी पिवन म्हळ्यार अल्कोहोल बीन पिवन गाडी चलयतात, स्वताचेर पयलीं आमचो नियंत्रण नासता आनी आमी गाडयेचेर कशें कितें नियंत्रण दवरतले मातशी चिंतपाची गरज आसा. ड्रिंकींग अँड ड्रायव्हिंग अवॉयड करात. आयज काल आमी एक गजाल खुबदां रस्त्यार पळयतात, ती म्हळ्यार गाडी चलयतना फोनाचेर उलोवप. एका हातान गाडी कंट्रोल जावपाक शकना हें सगळ्यांक खबर आसा, तरी आसतना एका हातान फोन धरता आनी एका हातान गाडी कंट्रोल करपाचो कोशिश करता. असल्यांनी अपघात जावपाचे चान्सीस चड आसता. समजा तुका एक अर्जंट कॉल आयलात जाल्यार गाडी सायडीक मातशें वगत पार्क कर आनी मागीर फोनाचेर उलोवपाक तूं शकता. हे आतां ट्रॅफिक रोड सेफ्टी वीक पळय चलता न्ही, थंय आतां ब्रिजार आमी पळयता वायल ड्रायवींग नो यूज ऑफ मोबायल फोन्स. पूण चडशे जाण तरी रस्त्यार मोबायल फोन यूज करता आनी ब्रिजार आसता आमचे स्पीड लिमीट, ते स्पीड लिमीट कोणूच फॉलो करना. ओके, सो तो एक आसा. आनी मेन म्हणजे कितें स्पीड ब्रेकर बीन आहा थंय आमकां कांय सायन बोर्ड ना, कांय ना. सडनली फुडल्यान स्पीड ब्रेकर दिसलो आमी कितें करता, ब्रेक मारता आनी फाटली गाडी हाडून आमचेर मारता. सो तो एक प्रॉब्लम आसा. पळय आतां इतकें जे ट्राफीक वाडलां, रोड वायडनींग ना. आतां सांजचे 5 वरांचे सपोज ऑफिस टायम आसा, त्या टायमार हांगा मांडवी कडल्यान जर फेरीबोटी कडल्यान बस स्टँडार पावतलो जाल्यार अर्दे वर कशें लागता. सो आमकां रोड वायडनींग जाय. ती सांता मोनिका जेटी आहा थंय आतां पार्किंग केल्या भितर, पूण तरी आसतना हें ट्राफीक जाता, ह्यूज ट्राफीक जाता. तसोच 18 जून रोड हो, थंय पार्किंग ना. आमकां पार्किंग जाय, गाडयेक खंयच पार्किंग ना. सो पार्किंग प्रॉब्लम शूड सॉल्व. आतां ट्युरिस्टांक पळय गाडयो पळय सेल्फाक दिता, तांकां कांयच खबर ना खंयची नो एंट्री आनी कितें पळय तें. खंयच्यानय घुसता कितें करता आनी हे आमकां भायले लोक येवन प्रॉब्लम चड करतात. खंयच्यान हाडून फुडल्यान मारता आनी कितें अशें कितें खूब गोश्टी जातात. हांकां ट्युरिस्टांक मातूय खबर ना की खंयच्यान कशें वचपाचें. हे काडटा आनी प्रायवेट गाडयो सेल्फाक दिता, वायट नंबर प्लेट, त्यो तेंच्यांनी दिवपा जायना. एक्चुअली कितें जाता जाणा मरे, बारीक पळोवंक जाल्यार हे चडशे हे आसा न्हू कॉप्स आसा न्ही, ते टू व्हिलराकूच पळयता चडशे. नाल्यार बाबा 4 व्हिलर्स आसा न्हू, ते मोबायलाचेर उलयता तेन्ना फाटल्यान ट्रॅफीक हें जाता, ऑब्स्ट्रक्शन येता, कळ्ळें न्ही. तेजेर ते कांय हें करिना, तांकां पळयना. म्हणून तांकां हे टू व्हिलर पळय आहा ते रोखडेच मेळटा. 4 व्हिलराचेर कांय एक्शन घेयना ते. एक्चुली मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे 4 व्हिलराकूय पळोवंक जाय तेंच्यांनी. कायदो पळय आसा न्हू, लॉ तो सगळ्यांक सारको आसपाक जाय न्हू. आनी सेकंडली म्हणजे कितें आसा, हे ज्यो भुरग्यांक कॉलेजीन पळय भुरगे स्टुडंट्स वता न्हू, तांकां तांच्यांनी तांचो फूल टोटली वॉच घेवपा जाय. कित्याक जाणा तूं, चडशे एक्सिडेंट स्टुडंट्साकूच जाता आतां बारीक पळोवंक वचत जाल्यार. कित्याक तांकां स्पीड लिमीट आसना पयलीं म्हणजे तेच. हय, खंयच्या खंय कशें चलयता तांकां नो एंट्री हें तें कांयच लागना तांकां. ते मातशें ताजेर वॉच घेवपा जाय. आनी बिफोर एज लायसन मेळच्या पयलीं सुद्दां गाडयो चलयतात. हय, तेच डेफिनेटली ते आसात न्हू तांचे. ते कितें आहा ते पेरंट्साची मिस्टेक. जो पर्यंत कितें आसा पेरंट्सूय इम्प्रूव जायना तो पर्यंत भुरग्याय इम्प्रूव जावचे ना. फुली पेरंट्सांक रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरंट्साची. गाडी दिवपाक उपकारना. जेन्ना तूं 4 व्हिलर चलयता तेन्ना सीट बेल्ट घालप भरपूर गरजेचें आसा. केन्नाय समजा बरें वायट कितें जालें जाल्यार हो सीट बेल्ट तुजी रक्षा करपाक शकता, हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तरी आसतना आमी जायते फावटी सीट बेल्ट बांदिनासतना गाडी चलयतात. सो प्लीज सीट बेल्ट बांदात. ट्रॅफिक पुलीस जेन्ना रस्त्यांचेर तुमकां सिग्नल्स दाखयतात, म्हळ्यार गाडी जेन्ना मॅनेज करपाची कोशिश करतात तेन्ना तांचे सिग्नल्स पाळात. ते सांगतात ते प्रमाण गाडी चलयात, म्हणजे तुमची लायफ सेफ उरतली आनी रस्त्याचेर कसलो केओसूय जावचो ना.